कितें केलां म्हणजे तुज्या मतदारसंघातलो सुद्दां पंचायतींनी कितें केलां तें आमी रिकॉर्ड करीत आसता आनी त्या खातीर बुकूय बी स्वयंपूर्ण गोंयचो स्पीकर सर इच मतदारसंघ वायज म्हणजे खंय कितें केलां तेज्या सयत आमी पब्लिशूय केलां. म्हाका दिसता तेज्या भायर आमच्या सायटीचेरूय आसा कितें कितें काम आसा तितकें त्या खातीर प्रत्येकान पळोवचें आनी प्रत्येकाक त्या नुसार कळटलें एक्झॅक्टली म्हणजे आमी फक्त स्वयंपूर्ण उलयना तर प्रॅक्टिकली काम करता तेजे प्रिंट स्वरुपात बूक सर्क्युलेट केला आनी सायटीचेरूय अवेलेबल आसा. स्पीकर सर दुसरें आमी म्हटलें की इंटरनॅशनल समीट G20 करपाची ऑपॉर्च्युनिटी G20च्यो 8 मिटिंग्स घेवपाची ऑपॉर्च्युनिटी आमकां मेळ्ळी आनी अप्रॉक्सिमेटली 300 crores ऑफ रुपीज एलोकेशनूय केल्लें. ताका लागून खूब कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप केलें. गोंय इंटरनॅशनल लेवलाचेर आमी शोकेस करपाक शकले आमचें आर्ट आमचें कल्चर आमचें क्युझीन आनी गोंयचे टुरिजम क्षेत्रांत म्हणजे आमी पळयता की पुराय जगा वयल्या जवळपास 20 कंट्रीनी पावता आसतना म्हणजे खूब मोठ्या प्रमाणात इट इज इन पार्ट ऑफ पब्लिसिटी आनी वेगवेगळे डिस्कशन डेलिब्रेशन G20च्या मिटिंगेंतल्यान जाली आनी इवन दो टुरिजम मिटिंगेचो जेन्ना फायनल रिपोर्ट सबमीट जातलो तेन्ना इट वील बी द गोवा रिपोर्ट म्हणून सबमीट जातलो. स्पीकर सर नॅशनल गेम्स जावपाच्यो आसा सो नॅशनल गेम्सचेर 225 crores ऑफ रुपीजचे बजेट आमी तेच्या खातीर दवरलां. फॉर्मुलेशन ऑफ द ग्रीन पॉलिसी टू प्रमोट द ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी आमी ग्रीन पॉलिसी गोवा ग्रीन हाच्या खातीरय पॉलिसी लॉन्च केला. डिफरंट ग्रीन इनिशिएटिव्स सरकारा कडल्यान आमी घेयत आसा. स्पीकर सर माझी बस योजना आमी इंट्रोड्यूस केली. माझी बस योजना ह्या म्हयन्यांतल्यानूच सुरवात जाता. तांच्या बरोबर डिस्कशन करून बऱ्यांतली बरी ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटी लोकांक दिवची ह्या उद्देशान प्रायवेट बसीस ऑनबोर्ड घेवपाच्यो आनी तातूंतल्यान माझी बस योजना गोंयांतल्या कानाकोपऱ्यांतल्यान प्रत्येकाक ट्रान्सपोर्ट सिस्टम मेळची हाच्या खातीर माझी बस योजना आमी सुरवात केल्या. जॉब टू द स्पोर्ट्समॅन खूब जाणांनी उलयले तेजेर दिवपाक अनाउन्समेंट केल्या. क्रिएशन ऑफ द न्यू डिपार्टमेंट एम्पावरमेंट ऑफ द पर्सन विथ डिजाबिलिटी हे नवीन डिपार्टमेंट आमी फॉर्म केलें. स्पीकर सर आमचे डिजाबिलिटी कमिशन आनी सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट तेंच्यांनी पर्पल फेस्ट ऑर्गनायज केलो जेची नामना ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजीन केलें. पुराय देशांतल्यान सगळ्या राज्यांतले रिप्रेझेंटेटिव्स ह्या पर्पल फेस्टाक पयली फावटी गोंयांत आयले. पयली फावटी देशांत अशा पद्दतीचो जालो तेजे कॉग्निजन्स गव्हर्मेंट ऑफ इंडियानी घेतले आनी फंड्स एलोकेशन फॉर द पर्पल फेस्टाक गव्हर्मेंट ऑफ इंडियांत केलें. आनी पयले फावटी आमी पळयता की आमच्या स्पेशल भाव भयणीक अशा पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो उलयतना सगळ्यांनी उलयले हांव तितूर वचना. लेवी ऑफ ग्रीन सेस ऑन अ नॉन गोन व्हेकल एंट्री आमी करपाचें आसा. प्रोसेस सुरवात केला जेणे करून हे सेस फॉर द इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करपा खातीरय तेजो यूज केलो वतलो. दुसरे टुरिस्टांकूय बी जेणे करून आमी पळयता की स्मूथ फ्लो जावचो हाच्या खातीरय तेजो उपयोग जातलो. 10% रिजर्वेशन फॉर द मुख्यमंत्री गुरुदक्षिणा योजना बाकी सगळ्यो हांवें प्रमोद सावंत योजना म्हणून काडूंक ना. स्पीकर सर तो जर मुख्यमंत्री म्हणून परत सांगतलो. इट इज अ डेजिग्नेशन मुख्यमंत्री अरे मुख्यमंत्री आज हांव फाल्यां आनी कोण तरी आसतलो. इट इज ऑफकोर्स इट इज अ मुख्यमंत्री योजना. हांवें प्रमोद सावंत योजना खंयचीच काडूंक ना आनी तेंय सांगता. इट इज अन मुख्यमंत्री योजना जेणे करून त्या योजने कडेन पळयत खंयच्यो वेगवेगळ्यो योजना आसतल्यो. स्पीकर सर इट इज अ 10% रिजर्वेशन फॉर द GHRTC स्टाफ. आमचे गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनान सगळ्या पुराय गोंयभरच्यान भुरगे जे थोडेशे अर्ध शिक्षीत आसात. कोण 10वी फेल आसा, कोण 12वी फेल आसा, कोण ग्रॅज्युएट फेल आसा, बट हे भुरगे काम करतात, सिन्सियरली काम करतात. स्पीकर सर म्हणजे सेक्युरिटीचे आसुनी, हाऊसकीपिंग आसुनी, आता LDC तांकां जर आपलें शिक्षण कंप्लीट करपाचें आसा. बऱ्याच जाणांक आर्थीक टंचाई आशिल्ली म्हणून त्या वेळार केन्ना तरी शिक्षण कंप्लीट जावना आनी पयलीच फावटी आमी पळयता की ह्या पद्दतीचे जॉब्स केन्नाच गोंयकार करिनाशिल्ले. फाटल्या 4-5 वर्सांक करपाक लागल्या. आमकां तांकां प्रमोट करपाक जाय आनी आमकां तांकां फुडेंय काडपाक जाय. त्या ती 2 गजाली आमी केल्या. स्पीकर सर ऑलरेडी म्हणजे पासूय जाले. तांकां एक तर फुडलें एड्युकेशन घेवपाक तांकां जी फीस लागता ती गव्हर्मेंट बेर करतले म्हणजे ते कॉर्पोरेशन बेर करतले. दुसरें 10% ऑफ द रिजर्वेशन. स्पीकर सर इन पुलीस डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट जे युनिफॉर्म सर्विसीस आसा तितूंत 10% रिजर्वेशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द 3 years ऑफ द सर्वीस
आफ्टर कंप्लिशन दर फिजिकल फिटनेस कितें आहा ती हें तांकां दिवपाचें काम आमच्या ह्या बजेटांतल्यान आमी केलां. स्पीकर सर, गव्हर्नन्साचेर उलयतना इट इज एन स्वयंपूर्ण बोर्ड फॉर्म केला. कित्याक तर स्वयंपूर्णचें काम हांव 3 वर्सां हांवूय लागच्यान पळयतां. आमचे खुबशे मंत्री ताच्या वयल्यान स्वयंपूर्णांतल्या सगळ्या स्वयंपूर्ण मित्रां कडेन उलयतात. वेगवेगळे ऑफिसर्स तुमच्याय मतदारसंघात तुमकां खबर आसतली, वेगवेगळे ऑफिसर्स 2दा आमी प्रशासन तुमच्या दारी आसतले किंवा ऑन कंप्लिशन ऑफ दॅट 1 year ऑफ गव्हर्मेंट सगळे पयली फावटी स्पीकर सर फाटले एकदा कोविडात गेल्ले आनी आतां दुसरी फावटी प्रत्येक पंचायतीन GCS IAS सगळे ऑफिसर वचून एटलिस्ट कोण तरी त्या पंचायतीन पयली फावटी पावता, विचार तरी करता ताजेर फुडें केन्ना तरी तें काम तेजे फुडें तरी वतलें. ह्या दृश्टीन म्हणजे स्वयंपूर्ण मित्र थंयसलो आसाच आसा. तेजो तालुका नोडल ऑफिसर तेजो रिव्ह्यू घेता, नॉट ओन्ली इन द पंचायत बट म्युनिसिपालिटी सुद्दां. ताका स्वयंपूर्ण बोर्ड फॉर्म करून तें काम व्यवस्थीत रित्या फुडें व्हरपाचें काम आमच्या सरकारान केलां. स्पीकर सर, कंप्लिशन ऑफ द 1 year ऑफ द गव्हर्मेंट म्हणजे मुद्दामून हांवें म्हटलें की 1 वर्स कार्यक्रम केल्ले तेन्नाच मी कितें कितें काम केलां तेजो पुराय नियाळ म्हणजे इन बुकलेट फॉर्मान तोय बी हांव दिवपाक लायता, सर्कुलेट करपाक लायता, जेणे करून हांव बेश्टेच सांगना. जाय जाल्यार व्हेरीफाय करचें तो प्रोजेक्ट जाला काय ना, तो जाय जाल्यार रिचेक करचें ती स्कीम सुरू जाल्या काय ना ती. त्या खातीर म्हणजे एवरी इयर आतां तर म्हजें म्हणणें की नवे पर्व आमी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटाच्या वतीन दर 3 म्हयन्यांक पब्लीश करपाचें केलां. सरकारांतल्यो सगळ्यो स्किमी योजना प्रोजेक्ट सगळ्यांच्या पर्यंत पावच्यो, अवेरनेस जावचो, लोकांक कळचें. आमी बेश्टेच इव्हेंट करिना, काम करता म्हणून इव्हेंट करता आनी इव्हेंट करता ते लोकां पर्यंत पावपाक जाय म्हणून. आमकां पयशे मोडपाक जाय म्हणून स्पीकर सर इव्हेंट करिना. ज्या निमित्तान प्रत्येकाच्या पर्यंत पावोवपाक जाय म्हणून स्पीकर सर हे करता. म्हाका दिसता ह्या एका वर्साच्या कार्यकाळांतल्यान जितकें काम आमी केलें ह्या रिपोर्टाच्या निमित्तान ट्रान्सफॉर्मिंग गोवा हाच्या निमित्तान 1 year ऑफ द गुड गव्हर्नन्स आमी लोकां पर्यंत पावोवपाक शकले. स्पीकर सर, काही हांव डिपार्टमेंटाच्या आमच्या कामां पळयतालो की इनोव्हेशन आमचे गोवा स्टेट इनोव्हेशन कावन्सील तेणे आपलो एन्युअल रिपोर्ट गोवा स्टेट इनोव्हेशन कावन्सील आयला तुज्या कडेन बूक. हांव काम केलां म्हणना, इनोव्हेशन कावन्सिलान काम केलां, मुद्दामून पळय भुरग्यांनी काम केलां, वेगवेगळे प्रोजेक्ट केल्या, खूब बरे प्रोजेक्ट केले, तेंच्यांनी काही पिक्चरायज फॉर्मान हाडल्या. मुद्दाम तुमचे कडेन बुकूय पावला हे इनोव्हेशन कावन्सिलचे, कारण अशा पद्दतीचें काम खंयच्याच स्टेटीत जायना. आमचे इनोव्हेशन कावन्सील जे मिनिस्ट्री ऑफ द सायन्स अँड टॅक्नॉलॉजी हाच्या अंतर्गत आसा खूब बऱ्या पद्दतीत काम करता. म्हाका दिसता हें सगळें सगळ्यांच्या पर्यंत पावपाची गरज आसा. कारण आमी बजेटाचेर उलयता आसतना काही फक्त म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चरचे प्रोजेक्ट आनी बाकीच्याच हेजेर उलयता, त्याच बरोबर हें सगळें जर पावना आसत जाल्यार कळचें ना. डबल इंजीन सरकारचेर उलयताले की डबल इंजीन सरकारान कितें कितें केलां. हांव डबल इंजीन सरकारानूच कितें केलां हेजोय वेगळो बूक काडलेलो की विथ द हेल्प ऑफ गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया वीच प्रोजेक्ट वी हॅव कंप्लिटेड, तोय बूक सर्कुलेट करपाक लायता. म्हणजे डबल इंजीनचें सरकार असलें काय ना ते कशा पद्दतीत इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जावपाक शकता हें बी आमकां कळटलें, जेणे करून वेगवेगळे विथ द हेल्प ऑफ म्हणजे मागीर आयुष हॉस्पिटल आसूनी, सुपर स्पेशलिटी आसूनी, मोपा एअरपोर्ट आसूनी, मांडवीचो दुसरो पूल, जुवारीचो तिसरो पूल आसूनी, अशे इनोव्हेटिव्ह प्रोजेक्ट विथ द हेल्प ऑफ गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आमी कंप्लीट करपाक शकले. ते बी बऱ्यांतले बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर स्पीकर सर आमी कंप्लीट केलें. मुख्यमंत्री अन्नपूर्ण योजना स्पीकर सर ती ऑलरेडी चालीक लायल्या, फक्त थोडीशी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह डिसिजनाक उरल्या. वेगवेगळे कडेन कॅन्टीन्स बंद आसा, IDCन आसात, खंयच्या खंयच्या बंदच आसात. 8 न्ही 10 15 वर्सां जालीं थोडे कडेन बंदच आसा. कित्याक तांकां ते PWDचे रेंट परवडना, ते रेंट कमी करून लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुपाक ती चलोवंक दिवची, ही उद्देश इतकोच आसा. ती 10 वर्सां जाली आतां IDCतली थोडे कडेन तरी 10 वर्सांनी बंद आसा. फायदो कितें आमकां? हेजें व्हडलें इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी केलां. म्हणजे तांकां थंयसर 20,000 रुपया भाडें भरवूंक पडना म्हणून कोण कॅन्टीन चलयना. आमी तेच जर 1,000 रुपयाक दीत जाल्यार कोण तरी सेल्फ हेल्प ग्रुप लोकल चलयतलो. निदान त्या कॅन्टीनवाल्यांक थंयसर जे IDCन आसलेले, हांव फक्त IDCचें सांगना, सगळ्या वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांनी आसा. विचार आसा आमचो की सेल्फ हेल्प ग्रुपांक दिवचे, जेणे करून तेंच्यांनी ती चलोवची. हेल्पलायन इनिशियल स्टेजीचेर आमी मुख्यमंत्री हेल्पलायन जी आसा पळय न्ही ती सकाळी 9 ते 5 सुरू करपाक घेतल्या. स्पीकर्स ते सुरू जाता. हांव हॅलो गोंयकार ह्या कार्यक्रमांतल्यान लोकां कडेन संवाद सादतालो. तुमी आयकलां आसतलें फाटले 2 कार्यक्रम खूब बरो रिस्पॉन्स लोकां कडल्यान मेळटा. डायरेक्ट मुख्यमंत्र्याक प्रश्न विचारपाक मेळटा.
भितरले 100% सुट्टर जाता उदक कितें तरी बंद जावंक ना म्हणून सांगतालो ते बंद करूंक लायता तो तूच कितें तरी सांगा मरे हांव बंद करता म्हजें कांयच म्हणणें ना खंय उरलें तें दी करता स्पीकर सर आमी डेटा एनालिटिक्स सेल ऑलरेडी प्रोसेस सुरवात जाला डेटा एनालिटिक्स सेल इट इज एन सगळे डिपार्टमेंटाचो डेटा एकत्र करून तेजो यूज खूब मोठ्या प्रमाणात इट इज फॉर द GST कलेक्शन आनी इट वील यूज इन फ्युचर फॉर डिफरंट प्रोग्राम्स हाज्या खातीर डेटा एनालिटिक्स सेलचें काम सुरवात जाल्लें आसा नो डावट हांव डिटेलान न वचां म्हणजे GMCन आमी जनऔषधी केंद्र म्हटलां किंवा टाटा बरोबर कॅन्सर हॉस्पिटल सुरवात करता मुख्यमंत्री मेडिक्लेम योजना इन प्रोसेस आसा ओके न्यू कॅन्सर हॉस्पिटलूय सुरवात जातलें त्याच बरोबर कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर अपॉइंटमेंट ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शनूय केल्या हेल्थ मिनिस्ट्रीक की सुरवात करची म्हणून हांव पब्लीक वर्क्सचेर उलयता आसतना देर इज रायज इन बजेट इन द PWD त्याच बरोबर MLA लेड स्कीम म्हाका दिसता प्रत्येक आमदाराक आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन गरजेचें कितें आसा ते यूज करपा खातीर म्हणजे फाल्यां सकाळीं म्हाका वॉट एवर द प्रोजेक्ट नीड ऑफ पीपल म्हणजे त्यांनी क्रायटेरिया थोड्यो तरी घातल्या अजुनूय रिलॅक्स करपाक जाय आसत हाज्या पयलीं स्पीकर सर केन्नाच नाशिल्लो इट्स 2.5 करोड जरी जालो इट इज अ बिग 100 crores एलोकेशन आमी MLA लेड फंडा खातीर केला इट इज अ फर्स्ट टायम 40 आमदारां खातीर आनी सुरवातूय केली म्हाका दिसता पयलो प्रोजेक्ट बाबसुदीन ढवळीकर हांच्यानी आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन घेतलो तुमी घेवचे आमी जायत वर्सान वी हॅव गॉट दॅट प्रोविजन आतां जालें आतां तुज्यानूय करूं येता स्पीकर सर तुमीय बी करपाक जाता अपोजिशन तें सांगलें न्ही अपोजिशन लिडराक सांगलें हांवें दिले आमी तुया जात जाल्यार तुया दिले फास्ट ट्रॅक करपाचो दिला म्हणून तूं दिवन थंयसरूच दवरला जावचो ना फास्ट ट्रॅक केलो जाल्यार तो जावन वयतलो बेगिनात बेगीन दर वर्साक ते 5 वर्सांक 5 फावटी करपाक जाता यू कॅन स्पेंड अप्रॉक्सिमेटली द 12 crore ओनली ऑन द MLA लेड स्कीम प्रोजेक्ट त्या खातीर अंदूच्या वर्स आनी वयल्यान इफ तुवें यूज करूंक जाय जाल्यार कॅरी फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट इयर 5 वर्सां लास्ट इयर तूं आमदार आशिल्लो जाल्यार आसतलो न्ही रे आतां तुवें म्हणूंक ना तो आसतलो आसा इट इज कॅरी फॉरवर्ड हय लास्ट फायनान्शियल इयरान येलो ह्या वर्साच्यानूच केला ह्या वर्सा बजेट ह्या बजेटान केला तो ओके स्पीकर सर एक फॉलोअप आपल्या ई कडेन मातसो फास्ट ट्रॅक करपाक लाय भितर इस्टिमेट रेडी जावपाक जाय म्हणून ऑफिशियल गॅजेटाचेर मेन्शन केला मात ते जायना तेजेर थोडोसो एक फॉलोअप करूंक लावन करपाक जाता पासून तो जायना स्पीकर सर GSRTCच्या वतीन मेजर प्रोजेक्ट आमी सातत्यात घेता प्रशासन स्तंभ हो प्रोजेक्ट आमी पाट्यार घेवपाचे आसा ताजें काम ऑलरेडी सुरवात जाला बाकी नॉर्थ गोवा कलेक्टरा खातीर नवीन बिल्डिंगूय आमी बांदता इलेक्ट्रिसिटी 22% इन्क्रीज आसा म्हाका दिसता अंडरग्रावंड केबलिंग बाकीचें सगळें काम खूब मोठ्या प्रमाणात सुरू आसा न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जी रिलॉन्च ऑफ द EV सबसिडी स्कीम करता WRDच्या बाबतीत हांव परतूय रिपीट करता म्हादईच्या बाबतीत आमी खंयसरूच कॉम्प्रोमायज करचे ना केस पर्सनली हांव मॉनिटर करता स्पीकर सर आमी ट्रान्सपोर्ट ह्या विशयाचेर म्हणजे वेगवेगळ्यो फॅसिलिटीज ट्रान्सपोर्ट ह्या हातूंतल्यान इंटेलिजंट ट्रान्सपोर्ट मॅनेजमेंट सिस्टम लोकां खातीर दिवची हाच्या खातीर सातत्यात काम सुरू आसा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटान स्पेशली हे सगळें करता आसतना हायरिंग ऑफ द कोचीस न्यू कोचीस प्रत्येक सगळ्यांचो प्रॉब्लेम वेगवेगळ्या एसोसिएशनाक आपल्याक कोचीस जाय आशिल्ले ते कोचीस ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस तरी तांकां दिवचे ती फायल स्पीकर सर मूव जाता स्पीकर सर पंचायत हितूंतल्यान पंच सरपंच हांचो ऑनरेरियम ऑलरेडी वाडयलो तांच्या पर्यंत वतलो GIS बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम टू अवॉइड द वर्क डुप्लिकेशन इन द मेनी डिपार्टमेंट परत वेगवेगळे डिपार्टमेंट एकूच कडले काम प्रपोज करीत आसता ते GIS बेस्ड सुरवात करता इन्फ्रास्ट्रक्चर ग्रँड एलोकेशन प्रोसेस टू बी मेड ऑनलायन
म्हणजे मॅक्झिमम पंचायतीक कितली कितली ग्रँड वयची हेचो प्रोसेस आमी ऑनलायन ऑलरेडी सुरवात केला. रुरल डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट आमी रेम्युनरेशन ऑर डेली वेजीस ऑफ द मनरेगा वर्कर्स हांचो ऑनरेरियम डेली वेजीसचो वाडोवपाक घेतला. स्पीकर सर, अर्बन डेव्हलपमेंट सांगता आसतना वेरियस म्युनिसिपालिटीचो मास्टर प्लॅन तयार करप आनी त्याची डेव्हलपमेंटल वर्क फुडें व्हरप हाच्या खातीर ऑलरेडी सरकारान काम सुरवात केल्लें आसा. Rehabilitation of the notified slum dwellers in urban areas of the Margaon, Marmagua and Panaji आमकां slum development areas identify केल्या आनी त्यो rehabilitationच्या अंतर्गत डेव्हलपमेंट करपाक घेतल्या. स्पीकर सर, इंडस्ट्रीज मुख्यमंत्री सरल उद्योग सहाय्य योजना आमी सुरवात केली, पयर लॉन्चूय केली आनी इंडस्ट्रीज कडल्यान ताका खूब बरो रिस्पॉन्स मेळपाक लागलेलो आसा. अप टू 10 crores रुपीजचे ताका एलोकेशनूय केलां. मुख्यमंत्री गोधन योजना ही इट इज अ प्रोडक्टिविटी लिंक इन्सेंटिव्स फॉर द सेलिंग ऑफ द डिफरंट प्रोडक्ट. फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट स्कीम हाच्या अंतर्गतूय बी आमी फॉर इट इज एन गॅरंटी मेडिकल बेनिफिट्स. ताज्या उपरांत इट इज एन शॉर्ट employees hired for the short periods will also get the statutory benefits such as the PF. ही fixed term employment scheme आमी implement करता इंडस्ट्रीच्या बाबतीत. युनिटी मॉल प्रोजेक्ट आमी टुरिझम डिपार्टमेंटाच्या मार्फत घेता. स्पीकर सर, मायन्साच्या बाबतीत तांकां बरोसो दुबाव आसा. नो लीज आमी ऑलरेडी ऑक्शन केली. ओके, उरलेली लिजां आमी ऑक्शन करपाचो प्रोसेस सुरवात केल्या. जी ऑक्शन केल्ली लीज आसा, जे लीज होल्डर्स ज्यांच्यांनी लिजा घेतल्या तेंच्यांनी आपलो प्रोसेस फास्ट ट्रॅक केला आनी जाता तितके बेगीन प्रोसेस कंप्लीट करूनय बी नवीन परत एकदा सुरू करपाचें तांच्यांनी जाता तितके बेगीन सुरूय करतले. तेज्या भायर स्पीकर सर, डंप पॉलिसी आमी एक म्हयन्या भितर डंप पॉलिसी लॉन्च करता, जेणे करून डंप जो पडून आसा कितलीशींच वर्सां तो ऑक्शन करपाक ऑलरेडी 2 तरेत आमी एलाव करतले, सो दॅट अगेन मायनिंग एक्टिविटी तितूंतल्यानूय सुरवात जातली. स्पीकर सर, आमी इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी डिपार्टमेंटाच्या वतीन विथ द हेल्प ऑफ गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हर घर फायबर ही स्कीम आमी लॉन्च करता. ई ऑफिस वेरियस गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटांनी आमी लॉन्च केला. नो गॅरंटर रिक्वायर्ड फॉर द आय टी स्टार्टअपची स्कीम आमी CMRYच्या अंतर्गतूय व्हरून तांकां लोन आनी बाकीच्यो फेसिलिटीज दिवपाच्यो थारायल्या. आनी ग्रामीण मित्र VLEs ही स्कीम थोड्याच दिसाच्या भितर आमी लॉन्च करता विथ द CEC कॉमन सर्वीस सेंटर हांच्या बरोबर वचून. स्पीकर सर, लेबर कार्ड्स आमी दिवपाक सुरवात केली. गोंयांत जे जे लेबर डिफरंट लेबर वेगवेगळ्या कंपनींनी वेगवेगळे कडेन काम करता तांकां लेबर कार्ड इश्यू करप गरजेचें आशिल्लें, तेंचें आयडेंटिफिकेशन जावप गरजेचें आशिल्लें, तें दिवपाक सुरवात केली. स्पीकर सर, स्किल डेव्हलपमेंटाच्या अंतर्गत चीफ मिनिस्टर अप्रेंटिसशीप पॉलिसी आमी लॉन्च केली. ऑलरेडी स्किल डेव्हलपमेंटाच्या पोर्टलाचेर आतां पर्यंत 10,000 भुरग्यांनी रजिस्टर्ड केलें आनी एप्रॉक्सिमेटली 9,000 भुरग्यांचे कॉन्ट्रॅक्ट रेडी जाले. दिस इज अ फर्स्ट टायम आमी जाका म्हणटा की अशा पद्दतीत खूब मोठ्या प्रमाणात भुरगे एप्रेंटिसशिपाक जॉयन जाल्या. हेतूंतल्यान 2 गजाली जातल्यो, म्हणजे ग्रॅज्युएट पोस्ट ग्रॅज्युएट शिकून एक्सपिरियन्सा सारके घरात रावताले, पूण जरी खंयच्याच फॅक्टरीन इंडस्ट्रीन जॉयन नाशिल्लो आमी गव्हर्मेंटात 5,000 भुरग्यांक एक्सपिरियन्सा खातीर म्हण किंवा एप्रेंटिसशिपा खातीर जॉयन घेतला. एक वर्क कल्चर गोंयांत डेव्हलप जातलो. इन फ्युचर हे भुरगे खूब बऱ्या कामाक म्हणजे IT हे एप्रेंटिसशिपा खातीर हे भुरगे परमनंट करपाक न्ही, हे एका वर्सान ते घरा वतले, दुसरे 10,000 भुरगे जॉयन जातले. एक वर्क कल्चर जो आसा हो डेव्हलप जावपाक जाय, ताज्या खातीर एप्रेंटिसशीप म्हणून जॉयन करून घेतल्या. हे भुरगे फुडल्या वर्सा नवीन 10,000 भुरगे जॉयन जातले. हे परमनंट जावपाचो विशय न्ही. तेंची एप्रेंटिसशीप सर्टिफिकेट विल बी कन्सिडर्ड एज अ एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट इन प्रायवेट सेक्टर एंड इन गव्हर्मेंट सेक्टर ऑल्सो. त्या ती स्पीकर सर, आमी चीफ मिनिस्टर कौशल्य स्कीम ही नवीन स्कीम हेजे आमी लॉन्च केल्ली आसा. एग्रीकल्चरच्या बाबतीत सांगता आसतना एश्युअर्ड प्रायस इन एग्रीकल्चर प्रॉडक्ट 20 रुपया वयल्यान
पेडी 22 रुपया पर केजीचेर येयला, कोकोनट 12 रुपया वयल्यान 15 रुपयाचेर येयला, कॅश्यू 125 वयल्यान 150 रुपीजचेर. आनी फाटले फावटी जो कोणी हे केला तांकां क्लेम करपाक ऑलरेडी सर्क्युलर गेले, तेंच्यांनी फाटले आपले पयशे जे आहा ते क्लेम करचे, तांकां आमी पयशे दिवपाक लायल्या. स्पीकर सर, एनिमल हजबंड्री, मुख्यमंत्री पशु योजना ही त्याच बरोबर एनिमल एमर्जन्सी सर्विसीस विल बी प्रोवायडेड बाय द 24/7 त्या खातीर ही योजना सुरवात केल्ली आसा. मुख्यमंत्री सुधारित कामधेनू योजना आमी लॉन्च करता. फाटल्या योजनेत अजुनूय नवीन रिवॅम्प करून ती ऍड करता. फॉर वेगवेगळे आमी स्टे कॅटल हाच्या खातीरूय बी न्यू स्कीम आमी लॉन्च केल्ली आसा. स्पीकर सर, फॉर द सोशल वेलफेअरच्या अंतर्गत आमच्यो वेगवेगळ्यो स्कॉलरशीप, जी CM स्कॉलरशीप पोर्टल ह्या वर्साच्यान आमी सुरवात करता. जे ऑलरेडी ताचें काम इन प्रोसेस आसा. स्कॉलरशीप एकाच पोर्टला वयल्यान एप्लाय करचे जेणे करून ताका सगळ्या भुरग्यांक स्कॉलरशीप ही इझिली डिस्ट्रीब्यूट जातली. मुख्यमंत्री सहायता निधी ग्रँट फॉर द सोशली एक्टिव्ह NGOs हाच्या खातीर ट्रायबल वेलफेअर. स्पीकर सर, ट्रायबल सबप्लॅनाचे एलोकेशन ऑफ इन्क्रीज्ड हाजे 7 पटीन आमी बजेट जे आसा हाजे वाडयलां. फ्रीडम फायटर्सचो म्युजियम फार्मागुडी हांगासर बांदता, ताची 15 crores of rupees गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची ग्रँट्स हेका ऑलरेडी मेळ्ळ्या. स्पीकर सर, कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट. स्पीकर सर, हितून रिलीफ फॉर द कॉपरेटिव्ह हावसिंग सेक्टर हितूंतल्यान नवीन अमेंडमेंट करून हावसिंग सेक्टरांतल्या हेका ऑलरेडी रिलीफ दिवपाचें काम आमी आमच्या सरकारान केलां. आनी इन्शुरन्स स्कीम टू द प्रॉडक्ट डेपोजिटेड इन द कॉपरेटिव्ह सोसायटीनी स्पीकर सर जो तांकां इन्शुरन्स दिवपाचें काम आमच्या सरकारानूय ऑलरेडी केलां. स्पीकर सर, एड्युकेशन सेक्टर सांगता आसतना म्हणजे 16% ऑफ द टोटल बजेट सायज इज गिवन फॉर द एड्युकेशन. स्पीकर सर, आमी नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंट करता आसतना म्हणजे बेजीक फाउंडेशन कोर्स आनी इन हायर एड्युकेशन दोनूय कडेन आमी नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंट केल्या. ह्या वर्सा इन एडेड जेंकां नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसीच्या अंडर येवपाचें आशिल्लें तेंच्यांनी रजिस्ट्रेशन करपाक ऑलरेडी सांगलें, सगळ्यांनी करूंक ना अजून. जवळपास 205 इन्स्टिट्यूशनांनी केलां. उरलेल्यांक म्हजें म्हणणें आहा की तुमी पयलीं करात, ताज्या उपरांत इन्स्पेक्शन बाकीचे कंटिन्युअसली आमी करतले ह्या वर्सभराक. Sir, CAG had raised some queries on national education policy. Have they been taken into consideration? स्पीकर सर, नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी न्यू पॉलिसी आसा, ती वेगवेगळ्यो गजाली नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसींतल्यान जात वयतल्यो. आमी गव्हर्मेंटानूय बी 130 प्रायमरी स्कुलांनी आमी ओनू एडमिशन घेवपाक सुरवात केली. ओके, आनी उरलेल्याय बी नो डावट आमी तांकां टिचर्स दिवपाक पावूंक ना, बट आमचो प्रोसेस आसा. बट आमी ट्रेनींग जी आसा नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसीच्या अंतर्गत ज्यो अंगणवाडी टिचर्स आसल्यो तांकां दिल्यो, आमचे पॅरा टिचर्स आसल्यो तांकां दिल्यो, मास्टर ट्रेनर्स आमी तयार केले, ट्रेनर्स तयार केले. तालुका लेवलाचेर ट्रेनींग जी आसा ही ऑलरेडी आमी दिवपाक सुरवात केल्या. त्या खातीर इन फ्युचर की अशा पद्दतीन नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी जी आसा ही सगळी कडेन इम्प्लिमेंट करतले. स्पेशली हे ट्रेनिंग 5 लोकेशनाचे जाल्ले, ओनली 5 लोकेशन्स एज पर द रिप्लायज दॅट वी हॅव. ना स्पीकर सर, हांव जस्ट चॅक करता तशें. Because I think on the NEP we should have since it is with important issue. calling attention घातले. स्पीकर सर, एड्युकेशन डिमांडाच्या वेळार उरलेले ताकाय बी हांव परत एकदा उत्तर दिता. उरलेले काडून कारण आमी स्पीकर सर थोडे कडेन आमकां म्हणजे 5 कडेन जे जाल्या पळय म्हणटा पळय तुमी, पयली मास्टर ट्रेनिंग ही 2 कडेन जाल्ली दोनूय डिस्ट्रिक्टान, आनी ताज्या उपरांत आमी वेगवेगळे ब्लॉक्स एकी कडेन हाडून तांकां ट्रेनिंग दिवपाचें काम केलां. स्टँडर्ड होय, दॅट इज फॉर द फ्युचर टिचर्स. प्रेझेंट टिचर्स ना तेमकां एक इंटिग्रेटेड कोर्स डिझायन करपाचो स्टेटान, इन्वेस्ट करपा जाय तितून. सो एंड इट कॅनॉट बी 5 days. सो दिस इज वॉट इज रिक्वायर्ड एज पर NEP. स्पीकर सर, इंटिग्रेटेड टीचर हो नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसीन फुडल्या टिचर्सा खातीर सांगलेलो आसा, बट आतां जे टीचर सगळे आसा हांकां तो पर्यंत एकोमोडेट करतले. अजून RR बदलूंक ना, RR बदलूंक ना अजून. म्हणजे नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसीन इवन दो फॉर द तितूरले नवीन RR जे आयल्या पळय त्या ती B.Ed आनी D.Ed ते एट अ टायम सुद्दां प्रायमरी टीचर. this is an important issue. सिस्टम जो स्कूलांत आहाय न्ही, प्रेझेंट टिचर्स ज्यो आहाय
जे 400+ स्कुलांनी टीचर प्रेझेंटली आयज दिसा शिकयताय तेमकां इन ऑर्डर टू इनकॉर्पोरेट द न्यू गायडलायन्स 5 दिसांचे ट्रेनिंग केलां तें पावनात तांकां एक कोर्स करपाचो इन ऑर्डर टू मेक देम अंडरस्टँड हाऊ द सिस्टम वर्क्स अँड दॅट हॅज टू बी एज पर द NEP गायडलायन्स. स्पीकर सर, एड्युकेशन डिमांडाच्या वेळार वेगळे डिस्कस करूया. म्हाका दिसता बजेटाच्या हेजेर आमकां डिस्कशनाच्या ऐवजी एड्युकेशन डिमांडाच्या वेळार डिस्कशन करूया म्हणजे बरें जातलें. कित्याक हांवें एक पर्टिक्युलरली त्या सांगलां बजेटाचेर डिस्कशन करतना फक्त बजेटाचे विशय जे आहात ते फुडें घेवया. ओके. कितें डिमांड करप रेव्हेन्यू. स्पीकर सर, जमनीचेर खूब जाण उलयले. आमी पयले फावटी एग्रीकल्चर बील इंट्रोड्यूस केलें स्पीकर सर. म्हणजे ॲटलिस्ट पॅडी एग्रीकल्चर लँड ही विकची न्हू. गोंयची लँड जी आहा पळय न्हू ती सेव करपा खातीरच आमी पॅडी एग्रीकल्चर बील इंट्रोड्यूस केलें जेणे करून एग्रीकल्चर लँड सेल जावपाची बंद जाली. जाल्यार खूब मोठ्या प्रमाणात कोणी जो तो उठसूट जमनी विकपाक लागलेलो, पॅडी एग्रीकल्चरूय विकपाक लागलेले. निदान गोंयांत येयले काय हिरवेगार गोंय जें दिसता शेता भाटा खातीर, विशेष करून सालसेतीनूय तुज्या खूब लोक शेत लायता. हांव एप्रिशिएट करता, लोक कश्ट करतात. ती शेतां तरी उरची तशी, शेतां परत फील जावची न्ही, विकची न्ही, नाजाल्यार थोडी फील करून रोखडोच परत कितें तरी एक शॉप काडटात आनी लोक विकून सोडटात. तें जावचें न्हू म्हणून आमी एग्रीकल्चर बील इंट्रोड्यूस केलां आनी तें बील पासूय केलें. स्पीकर सर, SIT फॉर लँड ग्रॅबिंग जी केली पळय न्हू ती तेकाच लागून केली. म्हणजे आमी पळयता की नो मॅन लँड किंवा बाकीच्यो सगळ्यो लँड लोक कशा पद्दतीन विकपाक लागल्यो तेजे केसीस सगळ्यो आसा. कितले जाणांक अरेस्ट केले. परत एकदा केन्ना तरी तेजेर होमाच्या डिमांडाच्या वेळारूय सांगता हांव की खूब मोठ्या प्रमाणात SIT फॉर द लँड ग्रॅबिंग फॉर्म केल्या उपरांत खूब जाण जमीन घेवच्या पयलीं आतां व्हेरीफाय करपाक लागलो सारकेंच आसा काय ना तें. आनी तेय बी त्या खातीर म्हणजे थोडोसो मातसो ब्रेक लागला. ती बरी गजाल आसा. एग्रीकल्चर बील आनी हे स्पीकर सर, SIT लँड ग्रॅबिंग केल्या ती बरी केल्याच. हां म्हणून SIT लँड ग्रॅब करून फुडें घेवपाचे आहात ते लोक चॅक करतात. आतां थोडे कब्जा करून आहा. फाल्यां होम डिमांड्साचेर तुका केस दाखयता हांव. गोंयकाराचीच प्रॉपर्टी कब्जा करून बसल्या, 1 आनी 2 न्ही, सगळ्यो प्रॉपर्टी अश्यो. गोंयकाराचीच प्रॉपर्टीचेर कोणी कब्जा करून बसल्या पळय न्ही, तूं ती दी कंप्लेनूय तेजी कर. ती कोणाचो कब्जा केला ती वॉटेवर द थिंग तेजी आसा जाल्यार ताका मेळटली. स्पीकर सर, होम डिपार्टमेंट आमी वेगवेगळ्या होम डिपार्टमेंटाचेर उलयता बट न्यू इनिशिएटिव्ह सातत्यान आमच्या होम डिपार्टमेंटांत घेतल्या. इन्फॉर्मेशन अँड पब्लिसिटी, एडवर्टायजमेंट पॉलिसी, एंटरटेनमेंट पॉलिसी, जर्नलिस्ट पेन्शन मी ऑलरेडी लॉन्च केली आणि तितूंतल्यो काही गजाली सुरवातूय केल्यो. आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटांत आमी तुजी चांदोर विलेज म्हण, रिस्टोरेशन ऑफ द फर्मागुडी फोर्ट म्हण, ह्या सगळ्या खातीर टेम्पल्स रिस्टोरेशन ह्या सगळ्या खातीर आमी एलोकेशन केलां. स्पीकर सर, आर्ट अँड कल्चर ह्या डिपार्टमेंटाच्या वतीन सातत्यात आर्ट अँड कल्चर हेका आमी इको फ्रेंडली ग्रीन लायब्ररी तो फंटास्टिक है. सुहाना मसाले बनाए पनीर